सध्या अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। शेनवारा राती पाडी केप्यां जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगांक मरण आयलें, जाल्यार 11 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। जीएमसीत आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। शेनवारा राती पाडी केप्यां काजू बियो व्हरपी ट्रकाक भिरांकूळ अपघात जालो। चालकाचे गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकान कुशीकच्या कचड्याक धक्को दिवन कुशीकच्या दरीत कोसळ्ळो। ह्या ट्रकात 5 दादले 3 बायलो जाल्यार 5 ल्हान भुरगीं आशिल्लीं। ह्या अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 11 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। मुख्यमंत्री आनी सांगेचो आमदार ते वटेन येतालो। अपघात जालो तो पळोवन तांणी घडणूक सुवातेर गाडी थांबोवन मजत कार्य केलें। अपघातांत जखमी जाल्ल्याचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आनी जीएमसीत उपचार चालू आसा। हिये ओव्हरटेक करपाच्या नादांत 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। बुलेट घसरिल्ल्यान एकलो आगताक सोंपलो। बुलेट घसरून मुखाल्ल्यान येवपी केटीएम दुचाकीक वचून आपटली। ह्या अपघातांत राजस्थानच्या दलबीर सिंग हाका मरण आयलें, जाल्यार बलराम सिंग आनी मनोज हे दोगूय जखमी जाल्यात। दोगूय सोरो पिवन आनी हेल्मेटा शिवाय गाडी चलयताले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। कांय दिसा फाटीं गोमंतक टीव्हीन 70तलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगिणी गांवची व्यथा मांडिल्ली। 5 ते 6 घरां आशिल्ल्या ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घाल्लो। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वांयगिणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या। ह्या गांवाचो म्हादय अभयारण्यांत आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगला अशेंय तांणी सांगलें। स्मार्ट सिटीच्या नावार खाजगी बस धन्याचो व्यवसाय बंद करपाचो यत्न सरकार करता असो आरोप बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी केलो। मुख्यमंत्र्यान बस धन्याक दिल्लें आश्वासन विसरून कोणाकूच विश्वासात घेनासतना पणजे शारांतल्या रस्त्याचेर सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू करपाचो आदेश जारी केला। ह्या आदेशाचो आमी निशेध करता अशें तामणकर हांणी सांगलें। कोनशे निरंकालचो कृषी रत्न पुरस्कार फावो जाल्लो हेमंत सामंत फाटली कितलीशीच वर्सां मिरयांची लागवड करता। अंदू जाल्यार ताणें 1300 किलो मिरयांचे पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला। हो कोनशे निरंकालचो कृषी रत्न पुरस्कार फावो जाल्लो बागायतदार हेमंत सामंत फाटली सुमार कितलीशीच वर्सां जाली तो मिरयांचे पीक घेता। अंदू ताणें मिरयाचे बंपर पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला। अजूनही 500 किलो मिरयांचे पीक मेळपाची अपेक्षा आसा। काळ्या मिरयां वांगडाच हेमंत धव्या मिरयांची लेगीत लागवड करता। धव्या मिरयांक दर कमी आशिल्ल्यान उण्या प्रमाणात हे पीक घेता। तशें सोनचाफो, नाल्ल, काजू, निरपणस आनी हेर जायती कलमाय तो आपूण स्वता करता।
धेंपे महाविद्यालयान केओस हो घुळे वखदा आणि सोरोमुक्त इव्हेंट घडोवन हाडलो। या इव्हेंटाचो मुख्य उद्देश म्हणल्यार भुरग्यांक सोरो आणि घुळे वखदापासून पयस दवरून तांकां ज्ञान कुशळटायेच्या माध्यमांतल्यान स्वयंपूर्ण करप। वेगवेगळ्या मनरिजवणेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटनाच या इव्हेंटात विद्यार्थ्यांनी खाणा जेवणाचे स्टॉल घाल्ले। साकवाळी येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। आयतारा पंचायत वांगड्या सयत थळाव्या लोकांनी प्रकल्पाचे सुवातेर वचून आंदोलन केले। हाऊसिंग प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केला। या प्रकल्पाक लागून सैमाचेर हावळ येतली अशें लोक म्हणटात। गिरी ते पणजे वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक फाटल्या 1 वर्सा सावन बेकायदेशीर नुस्त्याचे मार्केट चलता। देखून रस्त्या कुशीकचो वाठार हळशिकावणो जाल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आसा। तेन्ना सरपंचान तशेंच थळावो आमदार केदार नायक हांणी फुडाकार घेवन हाचेर कारवाय करपा विशींची प्रक्रियेक सुरवात केल्या। मुरगांव पालिकेत परतून एक फावट घरपट्टी घोटाळो जाल्ल्याचे आयकुपाक येता। पालिकेच्या नावान कोण तरी पयशे घेवन पालिकेची फटीची रिसीट दिल्ल्याचो प्रकार उजवाडाक आयला। हातून पालिकेचे कर्मचारी घुसपिल्ल्याचो दुबाव आसा। भौशीक सुवाती वांगडाच आपलो गांव नितळ दवरप हे दर एकल्या मनशाचे कर्तव्य आसा अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हणलां। पिळगांवां नितळसाण मोहिमे मजगतीं आमदार रस्त्यार देविल्ले। मये भाजपा मंडळा वतीन आयतारा नितळसाण मोहीम हातांत घेतिल्ली। पिळगांवच्यान ते मोहिमेक सुरवात जाली। आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हे मोहिमेंत वांटो घेतना रस्त्यार देवून कोयर एकठांय केलो। हे मोहिमेत पिळगांव पंचायत मंडळा सयत भाजपाचे कार्यकर्ते उमेदीन वांटेकार जाल्ले। या कार्यकर्त्यांनी रस्त्या कुशीकचो कोयर काढून वाठार नितळ केलो।
कॅनरा बँके वतीन दिवचल पालिकेक फुलझाडांचो व्हडलो कुंड्यो दिल्यात। CSR उपक्रमा खाला बँकेन दिल्ल्यो 60 कुंड्यो शारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींचेर दवरतले। खासा सुवाळ्याक ह्यो कुंड्यो पालिकेक दिल्यो। गोयचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच देशाचे माजी संरक्षण मंत्री पद्मभूषण मनोहर पर्रीकर हांची 17 मार्च ह्या दिसा 5वी पुण्यतिथी आशिल्ली। ह्या निमतान गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मिरामार आशिल्ल्या स्मृती थळाक भेट दिली आनी श्रद्धांजली ओपली। गोयचे भाई अशी वळख आशिल्ल्या मनोहर पर्रीकारान गोंयानूच न्हय तर पुराय देशा खातीर केल्ली मोलादीक कामां खातीर सदांच गोंयकारां खातीर प्रेरणादायी उरतली। दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटून उदकाची व्हडा प्रमाणात नाशाडी जाली। आयतारा दनपरां गोकुळवाडो सरवण वाठारांत ही पायपलायन फुटल्या, जाका लागून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेला। आल्कॉन कंपनी वतीन खोतोडे 70 मुळाव्या शाळेत 25 बाक वाटले आणि ताचे उक्तावण आमदार दोतोर देविया राणे हिने केले। तशेंच जिल्लो पंचायत निधींतल्यान वॉटर प्युरिफायराची भेट ह्या शाळेत दिली। ह्या वेळार नगरगांव जिल्हा पंचायत वांगडी, आल्कॉन कंपनीचे वांगडी, खोतोडे सरपंच आणि हेर न्यायाधीश आणि नागरिक हाजीर आशिल्ले। अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर फोंडेचे रस्ते खणून दवरल्यात। हाका लागून त्या रस्त्यावयल्यान येरादारी करपी मनशांक सध्या बरेच त्रास जातात। आता आचारसंहिता लागिल्ल्यान ह्या कामाक आनीक कळाव जातलो। कामाचे नियंत्रण करूंक नाशिल्ल्यान कामां अशी अडकून पडटात असो आरोप समाज वावुरपी विराज सप्रे हांणी केला।
भाजपाचो दक्षिण गोयचो उमेदवार सोमारा जाहीर करतले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। मुख्यमंत्री म्हणटा कोणाकूय मेळपाक शकता तिकेट, दादलो तशेंच बायल उमेदवाराचोय जाव येता विचार। पल्लवी धेंपोच्या उमेदवारी विशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना। तिका उमेदवारी दितात हे आपल्याक पेपरांतल्यानूच कळटा। पक्षान तिचे कडेन संपर्क केला काय ना हे विशीं आपल्याक खबर ना, अशें पल्लवी धेंपोचो घोव श्रीनिवास धेंपो सांगता। फाटल्या 28 म्हयन्यांत राजभवना वतीन आतां मेरेन 2 करोड रुपया कॅन्सरग्रस्त दुयेंती खातीर दिल्यात। फाटल्या 28 म्हयन्यांत पुराय गोंयांत भोंवडी करून 25,000 परस कॅन्सर आनी डायबिटीसाच्या दुयेंतींक तांच्या गांवांत वचून मेळपाची संद म्हाका लाभली। देखून आतां गरजेवंत कॅन्सरग्रस्त दुयेंतींच्या भुरग्यांचो इच्छा पुराय करतना खोस भोगता। चिंतेत आशिल्ले मन आनी मेंदू वेगवेगळ्या दुयेंसांक निमंत्रण दिता ते खातीर दर एकल्यान खोशी रावपाचो यत्न करपाक जाय। तशेंच कॅन्सरग्रस्त दुयेंतींक खूश दवरपाचो यत्न करपाक जाय, अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलें। केन्ना काजी आनी मुट्टे वेगळे करपाचे मशीन आसता म्हणून आयकलां? हय, हे दोडे 70च्या अशोक जोशी ह्या शेतकारान काजू बियो वेगळे करून ताचेर प्रक्रिया करपाचे यंत्र तयार केला। अशा प्रकारचे मशीन पयलेच फावट गोंयांत तयार केला। ह्या यंत्राचे शेनवारा पर्येची आमदार देविया राणे हिणें उक्तावण केलें। अशे तरेची यंत्रणा तयार केली जाल्यार गोंय फुडल्या 5 वर्सांत काजीचे उत्पन्न घेवपी पयले राज्य जातलें, अशें आमदार देविया राणे हिणें सांगलें। मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कलंगूटच्या रेंट कार चलोवपाच्या विरोधात कलंगूट पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कलंगूटच्या कांय रेंट कार चलोवप्यांनी मोपा टॅक्सी चलोवप्याची गाडी आडयली आनी वायट उतरां दिली, तशेंच धमकी दिवपाचो यत्न केलो। देखून कलंगूटच्या रेंट कार चलोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मोपा टॅक्सी चलोवप्यांनी कलंगूट पुलिशे कडेन केल्या।
बेतोड्या खाणेपार हांगा शॉक लागिल्ल्यान आगताक मरण येवपाची घडणूक घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 30 कुसगांवचो नागरीक प्रमोद नायक हो मुतपाक रस्त्या कुशीक गेल्लो। ह्या वेळार 33 केव्ही लायटीच्या वायरीच्या संपर्कान आयिल्ल्यान ताका आगताक मरण आयलें। कुसकोण ते कर्ला रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ सभापती रमेश तवडकर, मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि थळावो आमदार एल्टन डिकोस्टा हांच्या हस्तुकी जालो। गोंय मुक्त जावन पयले फावट ह्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्या। गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां पुराय जाली, पूण कुसकोण ते कर्ला वाठारांतलो रस्तो करपाक सरकाराक 62 वर्सां लागली। ह्या वाठारांत रस्तो नाशिल्ल्यान ॲम्ब्युलन्स लेगीत वचपाक मेळनाशिल्ल्यान कितल्याशाच लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो। इतलेच न्हय जाल्यार स्कुलाच्या भुरग्यांक लेगीत यो वच करपाक त्रास सोंसचे पडले। निमाणे आता रस्तो करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान कुसकोण काजूकट्टो कर्ला वाठारांतल्यान लोकांनी खोस उक्तायल्या। मांद्रेच्या सावंत वाड्यावयल्या शेतकाऱ्यांनी केल्ली मिरसांग लागवडीची गव्या रेड्यांनी नाशाडी केल्या। एका वटेन उदका खातीर त्रास काडटात, कष्ट करून मिरसांगेची लागवड करची पडटा, जाल्यार दुसरे वटेन उत्पन्न मेळपाच्या वेळार गव्यांनी मिरसांगेची लागवड नश्ट केल्ल्यान शेतकाऱ्यांचेर संकश्ट आयला। शेतकी खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानटी जनावरांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आगरवाडा शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या मानशेक खावटे पडिल्ल्यान सगळे उदक मिठा घरांत पावले, जाका लागून मीठ वेवसायिकांचे भरपूर लुकसाण जाल्ले। तांचो हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी केल्ली, तेन्ना पंचायत मंडळाचो कंत्राटदार महेश परब हांणी फुडाकार घेवन सध्या तात्पुरते हे काम करून दिला। हो प्रश्न वेळार सुटावो केल्ल्यान मीठ वेवसायिकांनी पत्रकारांचेर उपकार मानले। काणकोणा नगरचे वाठारांत एका बैलाच्या तोंडाक बेंडिंग वायर बांदपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। प्राणीमित्र गौरीश बेरेली आनी थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन बैलाक जीवनदान दिले। काणकोणा नगरचे वाठारांत काळजाक हात घालपाची आनी अमानुष घडणूक जावन ही आसा। एका बैलाच्या तोंडाक बेंडिंग वायर बांदून सोडलो, तोंड बांदून दवरिल्ल्यान बैल उपाशी उरलो। हो प्रकार लक्षांत आयले उपरांत थळाव्यांनी प्राणीमित्र गौरीश बेरेली हांकां संपर्क केलो। प्राणीमित्र गौरीश बेरेली आनी थळाव्यांनी एकठांय येवन बैलाक जीवनदान दिले आनी मुख्या जनावरांचे हाल करते आड खर कारवाय करची अशी मागणी काणकोणच्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन केली।